हरे कृष्ण. भागवत पुराण कोंकणींत तुमगेल सगळ्याला स्वागत असा. जप कशी करचे की जप करचे महत्व कसं आसा हे अशी सगळे मस्त लोकांक प्रश्न उरता. तर आयचे हे व्हिडिओ जे आसा ते अशी लोकां खातीर आसा जांगेल हे प्रश्न आसाचे. सो आयच्या व्हिडिओन तूं आमी जप कसन उरता ते कशी करचे ताजें महत्व कसं आसा हे सगळे आमी उलयतले. हे जे जप करची प्रोसेस आसा ताका मंत्रा मेडिटेशन अशी म्हणटाची. कित्याक की हे अख्खा प्रोसेसा भितरी खाली देवाल नांवाच उच्चारण करचे आणि ते आवाज आयकुचे, ते साऊंड वायब्रेशन जे येता मंत्राचे ते आयकुचे, हेची हे फूल जप करचे प्रोसेसाचे अल्टिमेट गोल आसा. सो आमकां गोत आसा की 4 युग आशिल्ले. एक युगा सायकल जे उरता तंतू सत्ययुग सर्वांत प्रथम जे उरता द गोल्डन एज. सो सत्ययुगा भितरी द युग धर्म, प्रत्येक युगा भितरी एक पद्धती उरता जाच्यान तुमकां भगवत प्राप्ती करच्या जाता. सो सत्ययुग जे आशिल्ले तांतू भगवत प्राप्ती करचे मार्ग आशिल्ले तपश्चर्या. कळ्ळें. ताजे मुखारी त्रेतायुग आयले जंतू राम भगवान तांणी अवतार घेतिले. सो त्रेतायुगा भितरी युग धर्म आशिल्ले यज्ञ करचे. सो आमी रामायणांत वरी वाजेल उरतले की दशरथ महाराजान रामान अश्वमेध यज्ञ आनी करत आशिल्ले. सो हे तेन्ना काळाचे युग धर्म आशिल्ले. द्वापर युग म्हळ्यार कृष्णा जेन्ना अवतार घेतले त्या वेळा युग धर्म आशिल्ले डिटी वर्शीप करचे, नाल्यार अर्च विग्रह जे आसा देवळां निर्माण करचे आणि तांतू देवाल स्थापन करून तांगेल पूज करची, ही द्वापर युगांतुले युग धर्म आशिल्ले. कडेन कलियुगाच खंयचे विशेष युग धर्म आसा. कली संतरणोपनिषदांतू एक श्लोक येता, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा. सो ह्या मंत्रांत तूं कसल म्हणटाची ब्रह्मा जे आसाची तांणी नारद मुनीक सांगत आसाची की कलिकाला भितरी हरील नाव हेची एक उपाय आसा, एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा. हाका सोड न्हू दुसरो खंयचे उपाय ना अशें ब्रह्मदेवान नारद मुनीक हे मंत्रांतल्यान सांगिल्लें आसा. सो हाज्यान आमकां कळटा की कलियुगा खातीर जे युग धर्म आसा ते आसा म्हळ्यार भगवंताल नांवाचे जप करचे, तागेल नांवाचें कीर्तन करचें. तर हे मंत्र आसा तरी खंयचे. तर हे मंत्र जे आसा ते आसा हरे कृष्ण महामंत्र, जे 16 अक्षराचे मंत्र आसा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो अशें करून 16 अक्षराचे हे महामंत्र आसा आणि हे महामंत्रक तारक ब्रह्म मंत्र अशें वरी म्हणटाचे. तर तारक ब्रह्म मंत्र कित्याक की भवसागरांतल्यान जर पार करचें आसा तर ताच खातीर तारण करतले भवसागरांतल्यान हे अशी एक मंत्र आसा, त्या म्हळ्यार हरे कृष्ण महामंत्र. तर हे हरे कृष्ण महामंत्रान जर आमी आयकले तर आमकां 3 शब्द आयकुचे येताच, हरे, कृष्ण आणि राम. आता मस्त लोक अशी म्हणटाची की तुम्ही तर कृष्णाल नांवां जप करताची, पण राधाराणील नाव खंय आसा हांतू. सो जर आमी पळोवचें गेले तर हरे हे जे वर्ड आसा ते राधाराणीक संबोधीत करता. ते राधाराणी खातीर हरे अशें नांव घेतिल्लें आसा. सो हरा म्हळ्यार भगवंताले या कृष्णाले अंतरंगा शक्ती, आणि ते अंतरंगा शक्ती म्हळ्यार कोण, राधाराणी. सो हरा जे आसा हे राधाराणीले आनीक नांव जाता. सो हराक जेन्ना संबोधन करताची तेन्ना आमी हराच जाता हरे. जशी राधाक आमी म्हणटाच आपोव करतना आमी कशी म्हणटाची राधे, तशी हराच जाता हरे. सो हे जाले हरे. कडेन कृष्ण सगळोंकाक आकर्षण करतल भगवंत या सगळोंकाक आकर्षण करतल देव जो आसा तो म्हळ्यार कृष्ण, आकर्षयती इति कृष्ण. सो हे जाले दुसरे शब्द कृष्ण. आणि राम म्हळ्यार कोण कडेन रे. राम हाजे अर्थ राधिका रमण राम अशी जाता, म्हणजे राधा राणीक जो आनंद दिता त्या राम. सो राधिका रमण राम हाजे शॉर्ट कोण जाता राम. सो अशी करून 3 नांव घेतले हांगा देवाले, हरे, कृष्ण आणि राम, आणि हाज्यान हे फुल महामंत्र तयार जाता. सो हाका तारक ब्रह्मण आणि महामंत्र म्हणजे कारण हे आसा की बाकी खंयचे आमी मंत्र पळयले तर तांतू नमः अशी सगळे संबोधन उरता. म्हळ्यार आमी म्हणटा न्ही केशवाय नमः, माधवाय नमः. ऑफकोर्स भगवंताल सगळे नांव जे आसा ते ग्रेट आसाची, बट हे मंत्र महामंत्र आसचे मागीर रिजन एक अशें आसा
की हे नांवांत जर तुमी सगळे कण पळयले देवाल नांव सोडून दुसरे खंयचे शब्द मेळना तुमकां. सो ऑल थ्रू आउट द मंत्र सगळे 16 वर्ड्स जे आसाची सगळे भगवंताले नांव अशें आसा. सो ताचे खातीर हाका महामंत्र अशी म्हणटाची आनी हे तारक मंत्र आसा. तर आतां जप करचें म्हत्व कसलं आसा. आमी सगळो भौतीक संवसारांत आशिल्ले निमित्त आमगेल हातूंत मस्त कल्मश आसाची, आमगेल हातूंत मस्त इम्प्युरिटी आसा. सो ताका जर आमकां प्युरिफाय करचें आसा, जर आमकां आमगेलें शुद्धीकरण करचें उरलें तर तें शुद्धीकरण करचे खातीर हे हरे कृष्ण महामंत्र आमी सदां बसून उच्चारण करता, ताजें जप करता. हाजे शास्त्रा प्रमाण खंय येता चैतन्य महाप्रभू जे आशिल्ले, जे स्वयं भगवान कृष्ण आसाची, तांणी हे मंत्राचे प्रचार केले आनी तांणी हे जे मंत्रा मेडिटेशना प्रोसेस आसा किंवा जप करचे जे हे आसा प्रोसेस आसा ते तांणी पूर्ण विश्वांतू हाडले. सो तांणी शिक्षाष्टकम म्हूण एक वर्सेस बरयलेची. तर तातूंत जे एक वर्स आसा ते अशें आसा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम श्रेया कैरवचंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम. तांणी कसल म्हणटाची आमगेल जे चेतना आसा ते एक दर्पणावरी आसा, एक आरशावरी आसा. कान्नडी जे उरता तागेल आमगेले चेतना आसा. सो कान्नडी वयर जेन्ना धूळ जाता तर तेन्ना आमी ताका पुसून ताका साफ करताची. त्याची प्रकारे चेतनाक जर आमकां शुद्ध करचें उरलें, ताका स्वच्छ करचें उरलें तर ताचे खातीर आमी कसं करता, हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करता. सो हे दावाग्निसान जे आमी हे करता, जे आमी सफर जाताची, जे त्रिविध ताप आमकां मेळटा तांतुल्यान जर भायर पडचो आसा तर परम विजयते अशी खंयचे उपाय आसा, श्री कृष्ण संकीर्तनम, की देवाल नांवां जप करचे, हेची एक उपाय आमकां मेळटा. सो नाव लेट अस कम टू द क्वेश्चन की जप एक्झॅक्टली कशी करचें. जप करचे खातीर आमकां फस्ट ऑफ ऑल जपामाळ लागतले. सो हे एक अशी जपामाळ आसा आमगेल्या हांगा. हे जपामाळांत जर तुमी पळयले तर हे अशी 108 बीड्स दिसतले आमकां, 108 माळ आसाची आनी वयरी एक हेड बीड उरता. सो आमकां एक गोश्ट लक्षात दवरका की आमी केन्ना हेड बीड क्रॉस करच्या ना की ताच्यान आमी जप चाल करूनच. ताचे मुखार जे पयले माळ आसा थंयच्यान आमी जप स्टार्ट करताची. आनीक लक्षात दवरचें म्हळ्यार आमी केन्ना आमगेले जे इंडेक्स फिंगर आसा ताच्यान आमी माळाक हात लावचे ना. कित्याक की आमी कोणालान तूं दोश दर्शन करचें उरलें तर आमी सगळ्यांत पयलीं हेची बोट दाखयताचे, अरे तूं केलें, तूं अशी चुकीच केलें. सो दोश दर्शन किंवा हे बोट जे आसा ते आमगेल्या अहंकाराक रिप्रेझेंट करता. सो ताचे खातीर आमी हे बोट केन्ना यूज करपाची जप करताना. सो आमी मिडल फिंगर आनी थंब हाजे मध्य अशी माळ पकडून आमी जप करतले. सो जपा स्टार्टींग आमी कशी करचें आतां, सगळ्यांत पयले आमी आमगेल गुरुजनाल आशिर्वाद घेवका. सो आमी स्टार्ट करतले प्रभुपाद प्रणती मंत्र म्हणून. सो नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. सो गुरुजनार आशिर्वाद घेतील नंतर पंचतत्वाला आशिर्वाद घेवका, कित्याक की हे नाम संकीर्तन जे आसा ते तांणी प्रचार केलेले. सो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद अशी पंचतत्व प्रणाम मंत्र म्हणून जाले भितर नाव वी विल स्टार्ट विथ द जप. सो हे फर्स्ट बिडान आमी स्टार्ट करचे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो तुम्ही पळयत आसाची की एवरी टायम हांव एक फूल महामंत्र मेळ भितर एक बीड अशी म्हापशी घेता आसा. सो अशी करता करताची फायनली आमगेल जे हे 108 बीड्स आमी जेन्ना क्रॉस करताची अँड वी कम टू द लास्ट बीड. सो हे लास्ट बीडार जेन्ना आमी येता तेन्ना आमगेल हरे कृष्ण महामंत्राचे एक रावंड जे आसा ते पूर्ण जाता.
तर आतां नेक्स्ट रावंड आमी कशी चाल करचे. सो एज आय सेड स्टार्टिंगाक हे जे मेन हेड बीड आसा ताका आमी क्रॉस करचे ना. हांगा आमगेले माळ संपले तर आमी खाली हाकात अशी टर्न करतले आणि टर्न करून कडेर आमी परत प्रणती मंत्राज म्हणटले, गुरुप्रणाम मंत्र, पंचतत्व प्रणाम मंत्र आणि कडेर अगेन आमी सेकंड रावंड अशी स्टार्ट करतले. सो अशी करून तुम्ही मल्टिपल रावंड्स करच्या जाता. स्टार्टिंगाक तुम्ही 1 नाल्यार 2 रावंड्स करीत कडेर एज एंड वेन तुमगेली टेस्ट जशी इन्क्रीज जातले तशी तुम्ही नंबर ऑफ रावंड्स जे आसा इन्क्रीज करचे जाता. आतां रावंड्स आमी जे वाडयले, सो रावंड्स आमी इन्क्रीज केले हाजे आमी कावंट कशी दवरतले की अरे आयच्या दिवसांत हांव कितलो रावंड केलो बा. तर ताचे खातीर एक अशी साक्षी माला मेळटा. हे जे आसा हाका साक्षी माला म्हणटात. सो लेट अस से की आमी दिवसांतल्यान 10 रावंड्स अशी करच्या लागल्याची 10 रावंड 16 रावंड्स करचे आयडियल हे उरता. सो आमी कसं करचें जाता, एक माळ जाले सो एक रावंड आमी फिनीश केले ताजे नंतर साक्षी मालांतून एक बीड आमी अशी तगुतांचे. सेकंड रावंड केले नंतर सेकंड बीड, थर्ड रावंड केले नंतर थर्ड बीड. सो अशी करून आमगे लागीं हे कावंटर जे म्हणटाची ऑर साक्षी माला ताजेर आमी एक कावंट दवरचें जाता की कितलो नंबर ऑफ रावंड्स आमी त्या पर्टिक्युलर दिवसांतू चॅन्ट केल्या. आणि माळ अशी इतलो व्हड माळ जे आसा ते भायर अशी फिरवची की इट इज बेटर की आमी एक अशी बीड बॅग परचेस करच्या जाता. अशी बीड बॅग्स मेळटाची. सो हे बीड बॅग जर आमी पळयले तर हाका 2 ओपनिंग आसा. एक व्हड ओपनिंग आसा जातूंतल्यान